दुसरे जेन्ना हॉस्पिटलान गेलो तेन्ना हॉस्पिटलान जो आमचो पीसी आसता तेणें सांगलें की तूं कंप्लेन कर. तेणें ती 2-3 धरकेक कंप्लेन केली. कंप्लेन करून पयलीं तयार जावंक ना तो तयार जालो रायटिंगान दिला परिणाम म्हणजे भुरग्यांक टीक मारतात अशें जेन्ना ताका रातचे बिचे त्रास जाले इंजरी जाली तेन्ना दुसरे सुद्दां हेल्थान ट्रिटमेंटाक गेलो मागीर कंप्लेन करून तरी तो फाटी फुडें जातालो. 2 दीस जाल्या उपरांत आमचे थोडे एनजीओ वचून ते मातशें ताका हें केलें. तिसरे दिसा कितें जालें की ऑन द प्रोसेस आहा ती 2-3 तारीख मंगळारात सम एफआयआर केली. पूण भंय कसो जाला हांवूय काल तेंच्या घरा गेलो. भंय जाला कितें आवय तेजी बेड रिटर्न आहा 6 years. तेंचे जेन्ना परिस्थिती पळयली आनी तांकां दिसलें ते वाड्यार लोकांक दिसलें बाकीच्या कम्युनिटी भितर आसता की सरकार खंय तरी सिरियसनेस घेयना. एज पर आयज आमी डीजीपीक सगळ्यांक सांगलें जे पळय तेंच्यांनी घटना घडयली ती तर घटना करतली डायरेक्ट अरेस्ट केली जाल्यार खंय तरी लोकल सुटता आनी कोर्टांसून मागीर सजा जावना. त्या खातीर तांकां 147 नोटीस हाडून तांकां हाडली आनी आयज तांकां मागीर अरेस्ट केलें आनी म्हाका दिसता रिमांडूय दिला. म्हणजे हें पुलिसेच्या कायद्या प्रमाणे तांकां नोटीस धाडली ना आनी अरेस्ट केली जाल्यार लोकल सोडून तांकां पनिशमेंट जायना. ताका पनिशमेंट जावपा खातीर आज आमचे डीजीपी आसलो एसपी डीएसपी तेणें एक्सप्लेन केलें तर आमी डायरेक्ट अरेस्ट केलें. लोकांचें म्हणणें आसलें जो इश्यू जालो जो घटना घडली तर ताका पयलीं अरेस्ट करपाक जाय. लोकांचें म्हणणें कितें आहा थापड मारलें जाल्यार आमी अरेस्ट करता पळय जाल्यार हे घटना कित्याक करिना तेजी म्हणटा आसतना तेंच्या प्रमाणे करिना जाल्यार ती सुट्टले टेक्निकल अशें. सो आतां तांकां अरेस्टूय केलें रिमांडूय म्हाका दिसता जालो. सो तेंच्यांनी एश्युरन्स दिली. पूण सकाळी तुमी स्टेटमेंट दिल्लें की ते सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना ताका सस्पेंड जनरल जे आतां पुलिसेचे एक्टिंग करता ते तशें करता अरेस्ट करता आमी करिना आनी मुद्दम करिना असो हिशोब. आतां तेंच्यांनी पटोवन सांगलें जर आमकां तांकां सारकें कायद्यान सेंटेन्स सांगलें ती भितर व्हरूंक पनिशमेंट सांगलें जाल्यार आमकां ह्या कायद्या प्रमाणे वचूंक जाय म्हणून 147 ताका आपयलें धाडलें न्याय तेंच्यांनी सकाळी तेंच्यांनी कारवाय सारकी केली म्हणटा. सस्पेंड करपाचो डिमांड ना न्हू आयोग आनी पीआय ना सस्पेंड करपाक करत ना कारण तेंच्यांनी ते एक्टा प्रमाणे केला न्हू. ह्या इन्सिडन्साचेर परत एकदा करता जो इन्सिडन्स त्यांनी मानला पयलीं हो योग्य न्ही तेजेर कारवाय 100% जावपाक जाय ह्या मताचो हांव आनी हांवें पयलींच सांगलां पुलिसांनी जी एक्शन घेवपाक जाय ती स्ट्रिक्टली तिचेर एक्शन घेवपाक जाय. आनी मॅनेजमेंट एज अ स्कूल मॅनेजमेंट डायरेक्टर आनी स्कूल मॅनेजमेंट एक्चुअली स्कूल मॅनेजमेंटाक आफोन हाडून तिका आमी दोगांयकूय सस्पेंड करपाक लायल्या.